विधानसभेचो अधिवेशनाचो कार्यकाळ उणो करपा वयल्या विरोधकांनी सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयलात. ह्या विधानसभेत 19 नवे आमदार आसात. खासगी बिलां सयत कितलेशेच थाराव आमदारांनी विधानसभा कामकाजात घेतिल्ले तातूंतली कितली बिलां आनी थाराव चर्चेक येतात होवूय एक प्रश्न आसा. पंचायत वेंचणुकेच्या नांवार सरकार फकत वेळ मारून व्हरपाचो यत्न करता असो आरोपूय विरोधी आमदारांनी केला. सरकार पैसे मागता आपल्याक इतले जाय म्हणून आनी ते डिमांड पास जावप आनी तांकां ते खात्यार पैसे वचप हेच उरलां. आमी रिक्वेस्ट केला की दुसरी जी असेंब्ली आसतली डिसेंबरात ती नॉर्मली 4 दिसाची आसता. 4 वर्किंग डेज म्हणजे 1 वीक म्हणटा ते तितून ट्यूजडे चालू करता आनी फ्रायडे सोंपता. आमी सांगले ती 2 विकाची तरी घेवची म्हणून 2 वीक्स म्हणजे 10 मोर डेज. आता कितें जाला रायट फ्रॉम 2017 आम्ही पळयला की असेंब्ली सेशनाचे डेज कमी जायत आहा. गेल्या वर्सा ताणें फक्त 13 दिसांचें सेशन केलां. आनी आमी जेन्ना 50 वर्सां जाल्लीं तेन्ना आमी एक रिजोल्युशन घेतिल्लें जेन्ना स्पीकर प्रमोद सावंत आशिल्लो की मिनिमम 50 दिसांची सेशनां जावंक जाय वर्साक. गेल्या वर्सा 13 दीस, ताजे पयले वर्सा 15 दीस. 2019 कांय नाशिल्लें कोवीड तेन्ना तो चीफ मिनिस्टर जाल्लो तेन्ना 23 दीस. 18 पर्रीकार दुयेंत आशिल्लो 12 दीस आनी 17 24 दीस. सो बेसिकली सेशनां जायना आनी इट इज वेरी नॉट अ गुड रिफ्लेक्शन ऑन डेमोक्रेसी. गोंयकारांक कळपाक बरें की आज आमी प्रत्येक गोष्ट डिटेलान अशें करून सांगतले, कित्याक आमी नवे फर्स्ट टायम सगळे आमी एक्सपिरियन्स करता आनी एक्सपिरियन्स करता ते तुमच्या मुखार हाडटा. सो ही जर्नी जी आहा अशी जावपाची अशी दिसता आता की जे कितें सांगू आमी सांगतात ते आनी कांय ना, लोकांक आनी कांय जस्टीस म्हणून जावपा ना. सो 25 दीस क्वेश्चन आसली ती 2 विक्सां भितर काबार उरले, ती आन्सर पासून दिवपा ना म्हणटा ते. दे आर नॉट ओनली गोइंग टू गिव अस एनी आन्सर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चन दॅट इज पुट अप. जी जितली रेजोल्युशनां घालपा आशिल्ली ती गेली, सगळे गेले. सो आय थिंक हियर इट इज वेर वी स्टँड. दीस इज द फेट ऑफ गोवा टुडे. तांकां असेंब्ली सेशन हे सारकें चलोवपाचेंच ना, कारण तांकां आपणाचें जे कितें आपूण कितें मिस्टेकी करता ते लिपोवन दवरपाचें आसा त्यो असेंब्लीन मांडपाच्यो ना. हें आतां दिसून येता सारकें. आनी फर्स्ट ऑफ ऑल पंचायत इलेक्शन इज टोटल डिफरंट. सेल्फ गवर्न बॉडी आसा टोटल डिफरंट आसा. ते एक्सक्यूज दिता की कितलेशे एम्प्लॉईज ना म्हणून, एम्प्लॉईज मेळची ना म्हणून आमकां जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा ते पंचायत इलेक्शन आसतले. सो आमी सांगलें की फुडें व्हरचें म्हणून आफ्टर पंचायत इलेक्शन तुमी करचें म्हणून असेंब्ली उरला ते असेंब्ली सेशन. बट तेवूय ते रेडी ना. सो ही डेमोक्रेटीक जो आसा तो आमकां डिप्रायव करपाचो जो षडयंत्र चालू आसा